कि वो आगे बढ़े और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री दीपक नायक जी को फूलों से नवाजें। आप सबकी जोरदार तालियां भी हों कि वो मंच पर आकर उन्हें भी फूलों से नवाजें। वैसे हमारे बीच में यहाँ पर है श्री अच्युत शिरोडकर। मैं चाहूंगा मिस पल्लवी से कि वो मंच पर आकर उन्हें भी फूलों से नवाजें। मीचे मुकाबला कार्यक्रमात उपस्थित माझे कलीग काउन्सिलर्स गौरीश, रीमा, सुनील, आज कार्यक्रम सातांक म्हणून सांगलेलो। फक्त अभिनंदन करता, सगळ्यांनीच अभिनंदन केले तुषाराचे। हांव तेच रिपीट करता की तुषारा खातीर आमकां न्यू सेलिब्रिटीज आमच्या वास्को ह्या शहरान येतात आनी आयज हांव चेअरपर्सन म्हणून हांगा एक चीफ गेस्ट म्हणून लागला। पूण सांगचें म्हटल्यार हांव काउन्सिलर नासतना सुद्दां बाब तुषार म्हाका सदांच फंक्शनाक आपयतालो। चडसो तो मडगांव करतालो प्रोग्राम कार्यक्रम ऑल गोवा। सो तो हेतून माहीर आसा आनी आमच्या वास्को शहरांतलो भुरगो असले प्रोग्राम करता आख्ख्या गोंयाभर आमकां प्राऊड। म्हाका जाल्यार खरेखूच एज अ फर्स्ट सिटीजन हांव ताका एप्रिशिएट करता, ताका शुभेच्छा व्यक्त करता। तेणे आयज हो कार्यक्रम घडोवन हाडला। चडांत चड बरें दिसता की आयज हे मुकाबलान तुवें 10 जाणांक सिलेक्ट केल्लेले आसा, 15 जाणांक सिलेक्ट केल्लेले आसा। हे 15 जाण आमच्या वास्को मतदारसंघातले, वास्को वाठारांतले काय ऑल गोवांतले। म्हाका भितर म्हाका दिसता 30 जाण कितें वास्कोचे कितें आसा, 6 जाण वास्कोचे। सो आमी प्राऊड जावपाक जाय आमच्या वास्कोकार सुद्दां हांगा हे पार्टिसिपंट सिलेक्ट जाल्लेले आसा। आनी सगळ्यांक हांव जशें रिमान म्हटलें आपलें एक फेवरेट आहा, आमी सगळीं जाणां फेवरेट आसा। सगळ्यांनी हांगा 15 पावले म्हटल्यार ताका आमी सगळ्यांचें अभिनंदन करपाक जाय। जीत हार हे सगळ्यांचे आसता, सगळे जाण बरे आसता। 15 जाणां मदीं येवप तेच मेन इम्पॉर्टंट। तुमी सगळे जाण हांगा जमलेले आहा, हो कार्यक्रम बरे भशेन पळयतले अशें सांगता व्यक्त करता आनी म्हाजे हांगा 2 दीस सोंपयता। देव बरें करूं। और ऐसे आगे बढ़ते हुए आज की हमारे सेलिब्रिटी जज श्री सिद्धेश, जो कि DID में सुपर मॉम प्रोग्राम कोंकणी। हाँ अच्छा, अभी ऐसा लग रहा है कि आवाज़ आ रही है। मैं पहले आया तो है कि नहीं है कोई। ये जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ना कि बच्चों को। कारण की मुलांना ती अपॉर्च्युनिटी नाही, पेरेंट्सला। कारण की आमचे पेरेंट्स आमच्याहून जास्त स्ट्रगल करायचे त्यांच्या मुलांसाठी की असा आम्हाला मंच मिळावा, असा ऑर्केस्ट्रा मिळावा, की त्याचा डान्स किंवा त्याची ॲक्टिंग, त्याची सिंगिंग मंचवरती दिसली पाहिजे या मोठ्या स्टेजवरती। तो ऑल थँक्स अँड ग्रेटफुलनेस टू तुषार। कारण की अनबिटेबल डान्स अकॅडमीला 20 वर्ष झाली आहे आणि खूप मोठे 20 नाही 17 वर्ष झाली, 17 इयर्स। आणि आम्ही एकत्र मुंबईमध्ये काम करतो। सॉरी मला कोंकणी येतं नाही बोलता, पण मी गोवाचाच आहे, फोंड्याचा, मारदोळचा। हां, तर मला उलेता काय कोंकणी उलेता ये ना काय जे पण आहे, राईट। तर एनिविच वेज सगळी लोक आहेत, एव्हरीवन इज हिअर। आणि आज जास्त बोलणार नाही, आपण पटापट स्टार्ट करूया। 8:30 वाजले। इथे लवकर माझी आई आणि वडील नेहमीच बोलतात की गोव्याला 8 वाजता सगळं समाप्त होऊन जाते। 8 वाजता जेवतात, 9 वाजता झोपतात, दुपारची दुकानं पण उघडत नाही, असं आहे का? हां, आरामात, काय टेन्शन नाही। म्हणून बाहेरची लोक इथे येतात आणि गोव्यामध्ये त्रास देतात। हां, बीचवरती वगैरे येऊन मग आपण कामधंद्याला लागतो। एनिविच वेज गोवा इज ऑल अबाउट कल्चर, इट्स ऑल अबाउट डान्स, इट्स ऑल अबाउट म्युझिक। आणि आज जेवढे पण पार्टिसिपेंट्स आहेत 15, त्यांनी एकदम जोरदार नाचून द्या। आणि ऑल थँक्यू टू ऑल ऑफ यू कमिंग टुगेदर अँड मेकिंग दिस गुड शो मुकाबला 2018। सो जोरदार टाळी या लोकांसाठी, माझ्यासाठी नाही, बिकॉज ऑफ देम यू आर हिअर। थँक्यू सो मच। थँक्यू सर। तो आज अकॅडमी जी आसा तुषार तो सर तेंचो आसा तो वर्सान एटलिस्ट 2-3 असे हे प्रोग्राम घडोवन हाडटा, तितून आमी जेन्ना टीव्हीर DIDचे जे स्टार्स पळयता ते खरोखर आमकां हांगर पळोवपाक अशें मेळटा। आनी डिफरंट टायप्स ऑफ कॉम्पिटिशन आसता, लग्न जाल्ले बायलांक आसता, आवयंक आसता, चेडवांक आसता, अशें खुबशे कॉम्पिटिशन। आनी कॉम्पिटिशन ना करता तो आनी वर्कशॉप सुद्दां करता आनी खूब टॅलंट जो आसता वास्कोच्या लोकांचो आनी जगभर गोंयांतलो तो हांगा तो टॅलंट दाखोवपाक सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिता। आनी ह्यो जी अनबिटेबल डान्स अकॅडमी आसा ती गेले 17 वर्सां जाली आनी ओल्डस्ट अकॅडमी इन वास्को। आनी तुषार वन ऑफ द सिनियर मोस्ट डान्सर वास्कोचो जावन आसा आनी ताका हांव शुभेच्छा दिता आनी तेणी अशेंच बरें कार्य करत रावचें।